हांगा बोड्डा सलीम शेख हेज्या घरा उदो लागला एक 9:30 सुमार. ते मेन म्हणजे कितें प्रॉब्लेम हांगा जेन्ना हांगा हे मुन्सिपाल्टीन केन्ना येवन हांगा पळोवपा जाय कितें काय ते वटेन वयतना हांगा एक कंजेस्टेड एरिया आनी हांगा ज्यो गॅरेज्यो चालू आहा हे आसा ते आतां प्रिपरेशन घेवपा जाय. दुसरें ताका भरपूर लॉस जाला. एक कोणाले तेगेले हांगा शॉप आहा ऑलरेडी म्हटल्यार तेगे हांगा बेश्टो स्टोर करून कसले शॉप ते कसले शॉप तेगेले शॉप हांगा हे कुशन एंड फर्निचर तेगे शॉप आहा ऑलरेडी म्हटल्यार हें ते घरान जेन्ना स्टॉप करून जाता उदो लागलो 9:30 सुमार आनी ताका लॉस जाला चडशे. हितून मेन मिस्टेक कितें फायर ब्रिगेड येयली म्हटल्यार तेंगे पंप सुद्दां चलनासले. ते जुत्र अशी जर केन्ना परिस्थिती मडगांव भितर येयले तेंच्यांनी खंय जे एक मुवमेंट करून ते पळोवपाक चॅक करपा जाय की चलता ना चलता. आतां हांव पावलो एक 15 मिनटां लेट ते म्हणून फायर ब्रिगेड येवन केप्याची फायर ब्रिगेडीन काम चालू केलां. म्हणजे मडगांवचे तेंगेले जे ऑपरेटींग आहलें पळय तें काम जावना म्हणून आनी चड टायम जालो आनी ताका एक लॉसीस जाला. सकाळी आनी हांगा उज लागलो. उज लागून मातशें पयलीं स्टार्ट जालो उज लागपाक स्टार्ट जालो तेन्ना फायर ब्रिगेडी फोन केलो. फायर ब्रिगेडी फोन केल्यार फायर ब्रिगेड येता म्हण उणें 25 मिनटां जालीं. 25 मिनटां फाटल्यान फायर ब्रिगेड येयल्या. जरी तर पयलीं येयल्लो जाल्यार मातशें तो उज इलो साल्वार करपाक जातालो. मोर दॅन 25 मिनट्स एटलीस्ट 30 मिनट्स मागता 45 मिनट्स अशें लागली म्हणटा हें जावपाक. पण हांव आतां ते फोन घेवन येयल्या अर्दी वर जालें हांव हिंगा फायर ब्रिगेड येवना. पूण आतां घराकूय लागलो आतां तेका उजो घरा उज लागला. उजो लागलो हांव येतालो तेन्ना उजो लागलो ताका. उजो लागलो उपरांत हांवें फाटल्यान गाडी कितें दवरली आनी भितर जाले आमी सिलिंडर भायर काडले. सिलिंडर भायर काडटकच आनी फुडल्यान वयतकच एक झॅन आसली ती गाडी भायर काडली. उजो पेटलो ताका. सोमो आनी हें आशिल्लें तेगेलें टेम्पो ट्रॅवलर ती सामकी पेटली. तितल्याक फुडें जातलें उजो. मागीर फायर ब्रिगेड येतकच एकूच तेगेलो वाल चलतालो दुसरो वाल चलनासलो. एक सायडीन मारले जाल्यार दुसरे सायडीक मारपाक मेळटालें ताका. दुसरे सायडीक मारपाक मेळना म्हणून हे वटेन उजो सामको भगभगीत पेटले तेगे.